मायनिंग सुरू जावची म्हूण गोंयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्र्यांक मेळूंक 5 मार्चाक दिल्ली गेल्ले. ह्या शिष्टमंडळाक केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलान फकत फटे दिले ना जाल्यार भितर वडोवपाची धमकी दिल्ली असो तेन्ना बोवाळ जाल्लो. प्रताप सिंग राण्यान प्रुडंटाचे डिबेटी वेळार हो मुद्दो काडलो तेन्ना निलेशान त्याच शिष्टमंडळात गोंयांतल्यान गेल्ले काँग्रेसीचे फुडाऱ्यांचेर फार मारिल्लो. ताका काँग्रेसीन आतां जाप दिल्या. ऑल पार्टी डेलिगेशन गेले, तांकां कितें उत्तर दिलें की तुमकां भितर पडोवंक जाय काय म्हणून. हांव ताका लागून मायक घेतलो सर. तुम्ही आशिल्ले पळय तुजे सर हांव झगडोन भायर सरतलो आसलो सर. तूं झगड हांव झगडपाचो तशें म्हणल्यार हांव थंय झगडी करून हातामारी करपाचो. तुजे पळय कोण येयल्ले पळय तांकां मायनिंगाच्या विशयाचे आनी बाकीचे स्लिपी आतां बारीकश्यो हांव तेजे कांय म्हणलें ना. तेजे विशयाचे खूब म्हायती आशिल्ली. आमी सांगलें तुमकां येवं म्हण कित्याक हे विशयाचे तुमकां म्हायती आहा ते बारीकशे बरयता पळय तेजे विशय तो येयल्लो पळय तो धांवलो थंयच्यान ताका खबरूच ना आनी ताणें स्टेटमेंट गेलो. हांव आशिल्लो न्ही. इफ नो पेपर्स बिकॉज दे केम एंड इमिडिएटली कॉल्ड फ्रॉम देयर एंड गेव अ प्रेस स्टेटमेंट. सो न्यूजपेपर्स विल ब्रिंग. He did not wait, sir. He did not wait. I'm telling you, sir, I was there. And I had requested you to come and you had said you would come. Unfortunately, you fell sick. I could not. Unfortunately, you fell sick. And those people who came there didn't know A, B, C of mining. How will they talk to him? And what he was saying before he had... See, first of all, that person who came, I'm not taking his name, everybody knows who it is, who came, we were supposed to meet at 10 o'clock, he came at 11:30. He never knew the subject it was discussed first. जे कितें म्हणलेलें ह्याच मनशाक जेन्ना उलयता आसतना त्यांच्याच पार्टीचे मनीस डायरेक्ट म्हणटात बुरामद मानो आपको बात करने को नहीं आता है. यांचेच लीडर म्हणटा सेंट्रल बुरामद मानो आपको बात करने को नहीं आता है. नितीन गडकरीन ताका सांगला तुका ती मायनीचें डेलिगेशन घेवन प्लेस करूंक जायना, वायट धरूं नाका म्हणून बरोसो आदवोगाद बीन काडान बरोसो घेवन येयात उलोवंक म्हणून. ही त्यांच्या युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीन काब्रालाक सर्टिफिकेट दिली उलोवपाक कळना म्हणून. आनी हो आमच्या ऑपोजिशन लिडराचेर उलयता खोटे खोटे. एक म्हणल्यार तुका उलोवपाक कळना म्हणलें त्यांच्याच पार्टीचे लिडर म्हणटात तुका उलोवपाक कळना आनी तो हांगा कितें सांगता खबर ना. की जेन्ना आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन दिल्ली गेल्ले हांव आसलो, बाबू कवळेकर आनी बाकीचे आसले. पियुष गोयलान डायरेक्ट आमकां म्हटलें की तुमी मायन ओनराची दलाली करूंक येयल्यात काय म्हणून तुमकां भितर उडयतलो म्हणून. तेका म्हणला तरी आनी काल तो कितें म्हणटा अशें म्हणूकूच ना. तुमचो लिडर 10 येवचो सोडून 11 येयलो, 11 वांगडा आहा, हांवूय आसा. हें सगळें सोडून जेन्ना हो डेलिगेशन परत गोंयांत येयलो तेन्ना परत ताणें सांगलें की पियुष गोयलान एपॉलॉजी माग केली म्हणून आपल्या कडेन आमचे कडेन. तेणेंच उलयना. आमी गोवा स्टेटीचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणून गेले. ऑल पार्टी डेलिगेशन एसेंब्लीचे गेले ते रिप्रेझेंटींग गोवा. गोंयचो इन्सल्ट ताणें केला. हेंच्यांनी सुद्दां मागोवंक जाय गोंयचो इन्सल्ट केला म्हणून. आमचो करूंक ना. शिष्टमंडळ दिल्ली वचून 1.5 म्हयनो जालो तरी मायनिंग सुरू जावपा विशीं निश्चित पावलां दिसना. मात शिष्टमंडळांतल्या वांगड्यां मदीं दिल्लींतलें कवित्व मात चालूच आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.